Though today's saint, Vincent de Paul, is not the founder of the St. Vincent de Paul societies that most of us are familiar with, he is the patron saint of all charitable societies and people engaged in works of charity. Hello, I'm Father James Kubicki, and St. Vincent de Paul, noted for his charity, was also known for his gentleness and simplicity, traits that come out in the following piece of advice that he gave as he commented on Jesus' advice to his apostles when he told them to be shrewd as serpents and simple as doves. St. Vincent said, "Jesus, the Lord, expects us to have the simplicity of a dove. This means giving a straightforward opinion about things in the way we honestly see them, without needless reservations. It also means doing things without double-dealing or manipulation, our intention being focused solely on God. But while Christ recommends a dove's simplicity, he also tells us to have a serpent's prudence. He means that we should speak and behave with discretion. We ought to keep quiet about matters which should not be made known, especially if they are unsuitable or unlawful. When we are discussing things which it is good to talk about, we should hold back any details which would not be for God's glory, or which could harm some other person, or which would make us foolishly smug. In actual practice, this virtue is about choosing the right way to do things. We should make it a sacred principle then, admitting no exceptions, that since we are working for God, we will always choose God-related ways for carrying out our work, and see and judge things from Christ's point of view, and not from a worldly wise one, and not according to the feeble reasoning of our own mind.
सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे बेटेन आयज आमी बागयोन विन्सेंट दे पॉल ह्या बागयोंताची परब मनयता आनी आमचे फिरगोजेन सेंट विन्सेंट दे पॉल जो म्हजो आसा आयज ही मांडावळ करता. केरीत भाशेन सगळ्या बऱ्या देखण्यारां पासत तेच बरोबर सगळे जे कोण गरजेवंत आसात तांचे पासत ही आयज आमी मिसाची भेट भेटोवया. दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बिनो वालीस हे आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट जातली समुदाय पालुटी सांजे आयज सांजे ह्या समुदायांतल्या दर एका गोरेब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी सान विन्सेंट दी पावलाची वांगडी व्हडा संतोशान ताची परब समर्पिता. बापा, ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुजे कुरपेन बरोवन तुजे उलेक पळय म्हणून दुर्बळ आनी गरजेवंताची सेवा करूंक तो उदार काळजान फुडें सरलो. आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन तुजे पांयांक शीप बसूंक आमकां कृपा फावो कर. जे वरवीं तूं दाखयताय ती वाट चलोवन दुर्बळ गरजेवंतांक पावूंक तशें ह्या भाग्यवंताचो वावर फुडें व्हरूंक अदीक आनी अदीक काळजांनी दुर्बळ गरजेवंताचो हुस्को वाडोवंक म्हूण आमी मागता. जो आमची राड ना तो आमच्या बागा आसा अशें जेजू म्हणटा. बागेन विन्सेंट द पॉलान न्हयच दुर्बळांची पूण यादनिकाचे तयारीक जाता तांचे आकारणेन तो किरीत वावुरतालो. आमचे सेमिनारीनी जे प्रोफेसर आसात जे आकारणेचो वावर करतात तांचे खातीर मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं आनी बरे यादनीक आमकां फावो जावंक तांकां बोड आनी कृपा दी म्हणून किरीत खतखत्यान ह्या मिसान तांचे खातीर मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान वायट धरुनान बरें सरून हांवें जायती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्य सुदांच्या कुवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. रातुया. कोनवाड्या बापा दुर्बळांचे कोश्ट लो करूंक आनी तरणाट्यांक यादनीकपणाची शिकवण दिवंक आकारूंक तुज्या यादनिकाक बागयोन विन्सेंतीक यादनिकी सुगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन तुवें भरलोय. ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावूंक आनी यादनिकी सेवे खातीर तुवें विचलोले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मुणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक
त्याच भाग्योन विन्सेंतीचे उमेदीन आमकां बोर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. जकारिसाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दोलबारांचो सरेस्पराचें उतर अशें म्हज्या कानार सादलें. दोलबारांचो सरेस्पर अशें सांगता, व्हड प्रेमाक्षान हांव शिवना पासत जोडटां. ताच्या पासत कोर रागाचें झाड म्हजे भितर पेटल्यात. दोलबारांचो सरेस्पर अशें सांगता, हांव परतून शोनांत येतां आनी जेरुजाल्या मदें ठिकाण करूंक वेतां. जेरुजाल्याक विश्वासी शार म्हणटलीं आनी दोलबारांचो सरेस्पराचें दोंगराक पवित्र दोंगर म्हूण पाताळटलीं. दोलबारांचो सरेस्पर अशें सांगता, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुजाल्याच्या आंगणांनी बसतलीं. आपल्या जाणटे पिरायेक लागून आपल्या हातांनी दांडो धरतलीं. चेडे चेडवां केरूंक येवन शाराचे चौकेक बसतलीं. दोलबारांचो सरेस्पर अशें सांगता, त्या दिसांनी हे पयजेंतल्या उरलेल्या जोम्यांक हें अजाप दिसता जाल्यार म्हाकाय तशें दिसतलें कितें. उलयता तो दोलबारांचो सरेस्पर. दोलबारांचो सरेस्पर अशें सांगता, उदेनीच्या देसांतली आनी वस्तुतींच्या देसांतली म्हजे परजेक सोडूंक हांव येतां. जेरुजाल्या भितर येवंक हांव तांकां परतून हाडटलों. विश्वासीपण आनी प्रामाणीकपण ती म्हजी वर्जां जातलीं आनी हांव जातलों तांचो जीव. देवाचें उतर हें. देवाचे कर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जाप जातलो. सरेस्पर शोन शारान नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. सरेस्पर शारान नव्यान बांदतलो आनी व्हडल्या दबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सरेस्पर शोन शारान नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सरेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतलीं आनी पितमीचें सगळें राजा तुज्या महिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जाबाब. सरेस्पर शारान नव्यान बांदतलो आनी व्हडल्या दबाज्यान दिश्टी पडटलो. जल्मचीं आसात ते नवीन पिणकेन सरेस्पाची स्तुती करचे खातीर युगाचे युगाक हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपलें उंच पवित्र ठिकाण तावन सरेस्पर ओडूंक घालूं. स्वर्गार तावन पितमीचेर ताणें दयार नजर घाली. कैद्यांची रुजोवन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सरेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांती जिवंक मेळटलें आनी तांची संसद सदांकाल तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सरेस्पाचें नांव शिवानांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुजालेचे मदें ताची स्तुती करचे पासत देशांचो आनी राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका थाळ्यान सरेस्पाचें वंदन करतलो. जबाब. सरेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. उद्गाराक उबी राव.
शिक्षाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तां सोडोवणे पासो दिवंक आयला. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो, पूण तांच्या मनान घोळटालीं ती चिंतना पडून जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून तांकां म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुम्हा समेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआंव उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जाकरियास पुस्तकांत वेलें वाचप आमी घेतलां. आनी हें काय बरें वाचप, कित्याक सर्वेस्पोर देव, दोलबारांचो सर्वेस्पोर देव ह्या पोरजेक उमेदीन परतून तांकां, तांणी जी कोण शिडेमोडये जालेलीं, जी कोण निराशी जालेलीं, जांचें सगळें जिवीत नासलेलें कशें दिसतालें, जांकां दिसतालें आमी सगळीं आतां नरकांत सांपडलीं, आमचें आनी कांय उदारगत जावची ना, तांकां उमेदीन देव भरता आनी म्हणटा अशें, दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, व्हडा प्रेमाशान हांव सियोना पासत जळटा, ताचे पासत खोर रागाचें झाड म्हजे भितर पेटल्यात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव परतून सियोनांत येता आनी जेरुसलेम मदें तिकाण करूंक वेता. म्हणगे तांकां आश्वासन दिता देव आनी अशें म्हणटा, जेरुसल्याक विस्वाशी शार म्हणटली आनी दोलबारांच्या सर्वेस्पोराच्या दोंगराक पवित्र दोंगर म्हूण पाचारतली. उपरांत सर्वेस्पोर म्हणटा, दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुसलेची आंगणांनी बसतली, आपल्या जाणटे पिरायेक लागून आपल्या हातांनी दांडो धरतली, चेडे चेडवांशी खेळून येवन शाराचे चौक भरतले. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसांनी हे पोरजेंतल्या उरलोल्या जोम्यांक हे अजाप दिसता जाल्यार म्हाकाय तशें दिसतलें. कितें उलयता तो दोलबारांचो सर्वेस्पोर. बाबा भयणीनो, कित्याक गाय देव तांकां परतून हें सगळें नव्यान जातलें म्हूण उमेद हाडटा गाय? कित्याक ही पोरसां निराशी जाल्ली, सगळ्यो अडचणीक सांपडलेली, ती समजताली आतां आमचें कांयच सुदारगत जावची ना, आमी सगळीं निराशीपणान मरतल्या, आमकां आनी कांय उमेद ना. अशें आमचें सगळें जाता बाबा भयणीनो. ह्या पॅन्डेमिकाक लागून सगळीं आमी निराशी कशीं जाल्या. आमच्या ह्या गोंयांत रोमाचें उदेंत म्हूण आमी पाचारता, काय बरें आमचें गोंय, बरे तरेन आमी जियेताले, बरे तरेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडलेलें. पूण लोक स्वार्थी जालो, आपल्याच वाद्याचो जालो लोक. म्हणटकूच लोकांनी कितें केलें? पयशांचे आशेक लागून जायत्या जाणांक तांणी नाकासलेले सुवातांनी बसयले, नाकासलेल्यांक विचून काडले. आपल्याक अदीक पयशे मेवतात म्हूण थोडी आपलो देश सोडून
दुसऱ्या देशांत गेलीं आनी थंय नोकरेक लागलीं, कित्याक तांकां निमित जाय आसलें, नोकरी ना, आमचे कडेन पयशे नात म्हणटकूच भायर वचून तीं रावलीं. आनी बाबा भयणीनो, आमचो देश दुसऱ्याच्या हातांत तांणी घातलो म्हणटकूच आज आमच्या गोंयांत पोरजां पिरगोता, तांकां उदारगत आसा खरी अशें दिसता, पूण उदारगत ना बाबा भयणीनो. आमचेच मोदें बाबा भयणीनो, आतां आमी निराशीपणान जियेता, शेडेमोळे आसा, भिरांत आसा, आमचे मोदें सगळे भेदभाव आसात, आमचे मोदें झगडीं झुजां आसात, आमचे मोदें मारामारी आसात. आनी असल्या वेळार जेजू काय बरीं उतरां सांगता, तुमी तुमचे मोदें कोणूय तर व्हड जावंक सोदीत, तांणी ह्या भुरग्या भाशेन ल्हान जावचो. तुमचे मोदें कोणूय तर तुमचो बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत वडील जावंक सोदता, ताणें पयलो सेवक जावचो. ल्हान भुरग्या भाशेन जो म्हाका घेता तो देवाक घेता म्हूण उगडास धरचो. तुमी खालती जावची. आमकां खालतीकायेचे पाठ बाबा भयणीनो आज जेजू शिकयता. आनी काय बरें म्हणटा, जो म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. म्हणटच ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना भुरग्या भाशेन तुमी जावंक शिकात. दुसरी वस्त आमकां सांगता, जो हांव कालच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, आयजूय आमी जेजू आपल्या शिसांक बाबा भयणीनो देंवचार काडूंक अधिकार दिता आनी तांकां पाठयता, वचात, म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडूंक तुमकां अधिकार हांव दिता. सगळ्या पिड्या रोगांत आसलेल्यांक तुमी बरें करात. हो अधिकार जेजू तांकां दिवन पाठयता. तेन्ना जो हांव येवन म्हणटा, सायबा, आमच्या सांगाती नासलोलो एक मनीस तुजो पाटलाव तो करिना, तरी पोत्यान सायबा आमी एकल्याक पडयलो तुज्या नांवान, तो देंवचार काडटा. आनी जेजू म्हणटा, तुवें ताका, आनी आमी ताका मना केलो अशें जो हांव म्हणटा. जेजू म्हणटा, कित्याक तुवें मना केलो? जो म्हज्या भागाक आसा तो म्हजेर आड ना. घडीक हांवें म्हज्या नांवान ताका देंवचार काडूंक अधिकार दिल्लो, तुमकां घडये दिसूंक नासतलो, पूण ताकाय सत्य आसा, ताकाय पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो भरलेलो मनीस जावंक शकता. म्हणटच कित्याक तुमी मना केलो? म्हज्या नांवान काडटा जाल्यार अदीक बरें. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी सजमता, आमीच ती विचून काडलेली पोरजां, आमीच ते अधिकार आसलेले मनीस, आमीच ते पोरजेचे फुडारी अशें आमच्या मनांत येता. बाबा भयणीनो, ही फोट जायते फावटी स्वता परमणे आमी जिवंक सोदिना. पोरजेक आडगां नाडगां करून आमी नागयता. जायते फावटी पोरजेच्या मनांत आमी भिरांत हाडटा. पोरजेक आमी जायते फावटी नाका आसलेली शिकवणूय आमी दिता. घडीक देव आज आमकां सांगता, तुमकांच अधिकार दिवंक ना, हेराय धर्माच्या मनशांक, हेराय दुसऱ्या जे पंगड आसात तांकांय अधिकार आसा. म्हणटच सगल्यांक एक गुडात कूर कशी बांदून हाडटले जाल्यार सगल्यांनी बरोबर ह्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक गरज. देवाचें राज आमचें मोदें नितीचें, शांतीचें आनी भावपणाचें एकचाराचें येतलें, आमी सगलीं बरोबर वावरूंक गरज. जायते फावटी भाव भयणीनो, आमी म्हणटा आमचे आमदार, आमचे फुडारी फकत लॉन्च घेतात, आपल्याचे सपोर्टर्स आसात तांचोच वावर करतात, पूण आमी भाव भयणीनो तांकां ही देख दिता. आमी तांचे सभे वेता, नमस्कार करता, पांये पडटा, म्हणटा सर आमची कामां कर. आमी कितेंय करूंक तयार आसा भाव भयणीनो, कित्याक आमची कामां जावंक जाय खरी. पूण भाव भयणीनो, त्या मनशाक तर आमी त्या जाग्यार बसयला जाल्यार ताणें हो वावर सेवेंत करूंक जाव, हें पयलें गोट आमी मनांत धरूंक. दुसरें, आमी भाव भयणीनो खालतीकायेन आमचो वावर करता आसतना त्याय अधिकार आसलेल्या मनशांनी खालतीकायेन वावर करूंक गरज. न्हय धमकी दिवन, न्हय दुसऱ्याचें पाड करून, न्हय आडगां नाडगां करून हो वावर करूंक. आमी जायते फावटी समजना भाव भयणीनो, आमचें मन घुस्पता, आमी समजता तांकां अधिकार आहा म्हणटा तांच्यान कितेंय करूंक जाता. आमीच आमचो वावर करूंक लॉन्च दिता, आमीच आमचो वावर करूंक आडगां नाडगां करता. आमचो वावर बेगीन जावंक भाव भयणीनो जायते फावटी आमकां चड गडबड आसा. आमी म्हणटा बेगीन जाल्यार पुरो, चल कितले पयशे दितात ते दिवया. आमी आमचेच जिवितांत पाड करूंक आनी आमचो समाज अदीक बरो जावचे सुवातेर तो पाड करूंक आमीच फुडें सरता. भाव भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका एक विचार, ह्या समाजांत आमी जियेतले देवाचें राज तर येतलें जाल्यार आमचें पयले सुवातेर मन उजवाडूंक गरजेचें. आमी स्वार्थी जाता तेन्ना पयले सुवातेर जेजू म्हणटा तुमी खालती जावात. देवाचें राज नितीचें येतलें जाल्यार नितीचे मनीस तुमी पयले जाय.
देवाचें राज तर तुमचे मदें भावपणाचें येतलें ओदीक भावपणाचें मन तुमी आपणायात देवाचें राज मोगाचें जातलें सगल्यांक बरोबर घेयात तुमकांच अधिकार आसा तुमीच वेंचून काडलेली तुमकांच सगळें मेवतलें अशें चिंती नाकात भाव भयणो आमच्या जिवितांत आमकां हो प्रश्न आमी खंय पावल्या खंयचे दोशीर आसा आमचें गोंय आमी सांबाळटले जाल्यार खंयच्या वाटेन आमी चलता खंयची वाट आमकां गरजेची हो प्रश्न आज आमकां आमी तर बरे वाटेन चलूंक सोदता नितीचे वाटेन चलूंक सोदता आमचे मदें तर आमी देवाचें राज हाडूंक वावुरता जाल्यार आमी पावलां मारुया भाग्योन विन्सेंट पौलान याज्ञिकाची आकारणी करूंक खूब वावुरलो तशेंच दुर्बोडाची सेवा करूंक बाबा भयणो आपल्या जिवितांत ताणें प्रयत्न केलो आनी खुरीत रावलो बाबा भयणो ही आकारणी करता आसतना याज्ञिकांक बरे याज्ञिक जावंक नितीचे आनी देवाचें राज हाडटले याज्ञिक जावंक तो वावुरलो तेन्ना आपल्या जिवितांत बाबा भयणो दुर्बोडां पासत ताणें आपलें जिवीत करचिलें ह्या याज्ञिकाक आमी आज उगडास करतना ह्या भाग्यवंताचो उगडास करतना आमी भाव भयणो पयलीं सद्या सेवे चाकरेची मनशां जावया नीत आमच्या मनांत दवरून दुसऱ्या सोबे नीत करुया भावपण आमी दाखोड करुया आमच्या कोरण्यांनी आनी बाबा भयणीनो देवान तर आमकां हो पवित्र आत्मो दिला ताची देणी दुसऱ्यांक दिवंक दर दिसाक आमी वावरुया हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया म्हज्या भाव बिंदू म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या यात्रेपोळी शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव पवित्र बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवंक भाग्योन विसेन तुजे कुरपेन आपुणूय दिसपोटी जेजू सांगाता मरून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सोर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपजोवंक दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोतोराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोडपोर गोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखामोड पुडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां दिवं सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओतरेक तांव तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेरी वस्त जेसू आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं देवाचें राज विस्तारूंक आपयता त्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या पुतळेचें म्हाका फावना पण तुज्या काजत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमीन. प्रार्थुया रितीच्या बापा तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो वागेवन विन्सेंट ताच्या पावलांनी चलून गेलो ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगूट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कर ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे कर. देवा मंदिरांतली आतां कुशावाचा देवा शादी बाय सोडून दारा वेता हालेलुया 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 एकटायचे नाम
आनी आता कुशल कांचा देवा शांती बाय सोडून